नमस्कार प्रुडंट मिडियाचे खबराचित्रांक तुमकां येवकार पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। शहा आयोगाच्या अहवालाचेर 4 दिसांनी काँग्रेसीन उगडलें तोंड। राणे म्हणटा बेकायदेशीर मायनिंगाक आदले भाजपा सरकारय जबाबदार। स्वतंत्र यंत्रणेन चौकशी करची, गोंय सरकार चौकशी करपाक शकना। बिगर सरकारी संस्था व्हरतल्यो प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचेर मोर्चो। उदक आनी हवेचे परवाने नाशिल्ल्यो खणी बंद करच्यो, संस्थाची मागणी। गोंयांत 3 मतदारां फाटल्यान एकलो भाजपा मेंबर। वट्ट सदस्य 3 लाख। वर्सभरांत जीएमसीत कॅन्सराचेर उपचार। पार्सेकार म्हणटा पर्रीकारान राजकी संन्यास घेवचो न्ही, मात घेतलो म्हूण अडचें ना। मायणेवाळ निरंकार राना खात्यान बिबट्याक धरलो। बिबट्यान मारली 5 सुणी आनी 2 पाडकां। फाटले कितलेशेच म्हयने बिबट्यान घाल्लो धुमाकूळ। निरंकालचे लोक हुस्क्या मेकळे। आनी खेळा मळार प्रो लीग ऑक्टोबरांत, आय लीगय तेन्नाच। दोनूय सर्तीचे वेळापत्रक करता म्हणल्यार जातली सर्कस। जीएफएचो लागतलो कस। खबरो विस्तारान। आतांच प्रुडंटा कडेन आयले त्या खबरे प्रमाण गोंय सरकारान गोंयच्यो सगळ्यो मायनी बंद करपाचो आदेश दिला। शहा आयोगान कांय दिसां फाटीं अहवाल दिल्लो, त्या अहवाला उपरांत जो सगळो बोवाळ जालो तातूंतल्यान गोंय सरकारान आत्तां कांय मिनटां पयलीं हो आदेश काडला। सगळ्या मायनीक, सगळ्या मायन ओनरांक, सगळ्या मायन कंपनीक आदेश दिला की तांणी मायनी इमिडिएट बंद करच्यो आनी सगळ्यां कडल्यान डॉक्युमेंट मागल्यात इन्वेस्टिगेशना खातीर। आनी खबर मेळ्ळ्या त्या प्रमाण 4-5 अधिकाऱ्यांकय सस्पेंड केल्यात मायनींग खात्यांतल्या। आमचे कडेन ही डिटेल खबर दिवपा खातीर आमचे बरोबर आसात सद्या आमचे एडिटर प्रमोद आचार्य। प्रमोद, नेमकें कितें जालां? शेष सद्याक ही बातमी पावन आमच्या मराक 5 मिनटां सुद्दां जालना। तुमी पळयता आसतले ब्रेकिंग न्यूज चालू जाल्या 5 मिनटां पयलीं मेजर न्यूज आसा सामकी आयची सगळ्यांत मोठी बातमी। गव्हर्मेंटान नोटिफिकेशन काडलां। वन थिंग इज कन्फर्म सारकें नोटिफिकेशन आयलां आतां। त्या नोटिफिकेशना भितर तांणी क्लियरली सांगलां की गोंयांतल्यो जितल्योय मायन्स आसात तितल्योय मायन बंद करच्यो म्हूण सगळ्यांक क्लियर आदेश दिल्यात की फाल्यां सावन मायनीचें ऑपरेशन चलचें ना। लेट मी बी व्हेरी क्लियर एज पर द नोटिफिकेशन, फाल्यां सावन गोंयांतल्या खंयच्याय मायनीचें ऑपरेशन चलचें ना। त्या शिवाय सगळ्या मायन ओनराक सांगलां की तांचे कडेन जे डॉक्युमेंट आसात रिगार्डींग वॅलिडिटी ऑफ मायन, हे मागीर एनवायरमेंटल क्लियरन्सीस आसूं, लिजा संबंधीचे डॉक्युमेंट आसूं, एअर आनी वॉटर क्लियरन्साचे संबंधीचे डॉक्युमेंट आसूं, सगळ्यो ज्यो गजाली आसात त्यो सगळ्यो सगळ्या मायन ओनरांक गव्हर्मेंटाक सबमीट करच्यो पडटल्यो। ताच्या उपरांत गव्हर्मेंट मुखाल्लो निर्णय घेतले। अजून पर्यंत परत मायनी सुरू जातल्यो, केन्ना जातल्यो, कशी जातल्यो, कितें करतले हाजे विशीं कांयच स्पश्ट ना। रायट नाव द सिच्युएशन इज मायन्स आर ऑफ फ्रॉम टुमॉरो and submit documentation, decision about restarting them or not starting them after that. That's the fact. प्रमोद, एक गजाल आसा की मायन इल्लिगल ट्रेडिंग, इल्लिगल एक्सपोर्ट ज्यो गजाली आसा त्यो फाटल्या आतां कितलेशाच म्हयन्या सावन आमी आयकतात। तेणी खात्यान ताचेर इन्वेस्टिगेशनय सुरू केल्लें, ट्रेडरांची लायसनां बी फाटीं होल्ड केल्लीं। पूण वॉट प्रॉम्प्टेड गव्हर्मेंट टू टेक सच एन इमिडिएट एक्शन आफ्टर शहा आयोग कमिशन? इमिजिएट एक्शन म्हळ्यार एक गजाल जाली की शहा आयोगान जेन्ना इतली सगळी स्ट्रिक्चर्स मारल्यात तेन्ना मुख्यमंत्र्यांनी सांगिल्लें की आय वील गो व्हेरी स्ट्रिक्ट ऑन द इशू। सो एक गजाल हांव कांय खिणां पयलीं मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलां। मुख्यमंत्र्यान कन्फर्म केला की नोटिफिकेशन काडलां म्हण। दे हॅव सेड वन थिंग की इतली जेन्ना शहा कमिशनान जेन्ना इतलो बोवाळ केला तेन्ना त्या बोवाळाची जेन्ना ही मायन बेकायदेशीर, ती मायन बेकायदेशीर, हांचे कडेन हें ना, हांचे कडेन तें ना, इतलो जेन्ना बोवाळ केला तेन्ना गव्हर्मेंट हॅज डिसायडेड वन थिंग, लेट्स स्टॉप एवरीथींग, लेट्स व्हेरीफाय एवरीथींग एंड डिसायड आफ्टर दॅट। सगळें स्टॉप करया, व्हेरीफाय करया, ताजे उपरांत निर्णय घेवया कितें करपाचो तो। आनी शाह आयोगाचो रिपोर्ट हो खूबच विस्फोटक आशिल्लो। त्या हाजे उपरांत एक फर्म एक्शन घेवपाक जाय आशिल्ली। इट्स अ रियली हिस्टोरीक
डिसिजन फ्रॉम द गव्हर्मेंट. चीफ मिनिस्टरान कन्फर्म केला. आनी एक गजाल जी सद्या कळटा, वी आर वेटिंग फॉर द नेम्स. कळ्ळें त्या प्रमाणे आनी 5 ऑफिसर ह्या प्रकरणा भितर सस्पेंड जाल्यात. सरकारान इमिजिएट सस्पेन्शनाचो आदेश काडला. वी आर वेटिंग फॉर देअर नेम्स. जशी नांव येतली अशें तुमकां सांगतलें, बट रायट नाव 5 जाण सस्पेंड जाल्यात. आनी फॉलोईंग शाह कमिशन हें सरकारान डिसायड केलां की लेट्स पयलीं स्टॉप करया आनी ताजे उपरांत मुखाल्ली गजाली आहा त्यो सुरू करया. प्रमोद, पूण ही एक्शन जर पळयत आमी म्हणटा त्या कोतान कांय ऑफिसरांक आतां तुवें इन्फॉर्मेशन दिलें त्या प्रमाण सस्पेंड बी केल्यात. म्हणजे ह्या एक्शनीची व्याप्ती तुका कितलीशी दिसता? म्हणजे कितले फाटी सरकार वतलो, कितलोसो फाटी? म्हणजे कॅन इट लीड टू एक्शन ऑन मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर? म्हणजे एक्शनीची इंटेन्सिटी सद्या पळोवपा तरी तशी दिसता, पूण सरकार त्या डायरेक्शनान वतलो काय इमिडिएट सद्याक एक एनजीओक थंड करपा खातीर आनी कोणाक थंड करपा खातीर एक प्रकारची एक सद्याची एक्शन म्हणून ही सरकारान सुरू केल्या? सी, इवन इफ जर आमी मानले की एनजीओक थंड करपाची, कारण आज सांजे एनजीओंची मेजर मिटींग जाल्ली, जाची बातमी आज आमच्या बुलेटिना भितर आसा, जंय ताणें मागिल्लें की मायनी बंद करच्यो, सरकारान टेक ओवर करच्यो, अशा प्रकारची मागणी केल्ली. ते फाल्यां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या ऑफिसांक वचपाचें आशिल्लें. सो ही सगळी गजाल जाता, मागीर तांची मिटींग सोंपता आनी ह्या वयच्यान गव्हर्मेंटाचें नोटिफिकेशन येता, असो एक योगायोग कसो जुळून आयला. एक्शन इज डेफिनेटली व्हेरी ड्रास्टीक, देर इज नो डावट अबाउट इट. इट्स कंप्लिटली ड्रास्टीक. कोणाच चिंतलें नाशिल्लें की ह्या लेवलाचेर वचून गव्हर्मेंट डिसिजन घेतलें म्हणून, बट गव्हर्मेंट हॅज गॉन टू दॅट लेवल की लेट्स, जर निवळ करपाक जाय जाल्यार स्टॉप करया आनी निवळ करया. ही एक्शन जेन्ना इतली ड्रास्टीक जाता तेन्ना डेफिनेटली सुयश, वी कॅन से दॅट देर इज स्कोप की मिनिस्टर जावं पयलींचे किंवा ऑफिसर जावं किंवा ऑफिसरांचे एक्शन जाल्या. द न्यूज दॅट वी आर गेटिंग इज दॅट ऑफिसरांचे ऑलरेडी एक्शन स्टार्ट जाल्या. सो जे पयलींचे मिनिस्टर आशिल्ले किंवा एक्स चीफ मिनिस्टर आशिल्ले तांचेर एक्शन जावप इन दीस ड्रास्टीक सिनारियो इज समथींग दॅट इज अनएवॉयडेबल. प्रमोद, कांय दिसा फाटीं सीएमान स्वता एक जयंती नटराजनाचेर स्टेटमेंट केल्लो की केंद्र सरकारची आतां जी चवकशी पथकां आनी पंगड जे धाडटा इन्व्हेस्टिगेशना खातीर, ते घडये तांकां मायन ओनराक खंय तरी फुडें ब्लॅकमेल करपा खातीर, खंय तरी इलेक्शन लागीं आयलें आनी कितें जाल्यार असलें करपा खातीर करपा सोदता काय कितें, असो एक स्टेटमेंट स्वता मुख्यमंत्र्यान इनडायरेक्टली हिंट दिवन उलोवन दाखयल्लो. इतलीं वर्सां कांय बेकायदेशीर मायनींग गोंयांत चल्लां, इतले वर्सां हो बोवाळ चल्ला, आनी अशे वेळार इमिडिएट एक्शन घेता सरकार. हाजे फाटल्यान खंय सेंट्रल गव्हर्मेंटाचोय प्रेशर आसा गोंयचेर, काय ही फक्त गोंय सरकाराची एक्शन? रायट नाव जर पळयलें जाल्यार एक गजाल स्पश्ट दिसता, म्हळ्यार स्ट्रॅटजिकली पॉलिटिकल स्ट्रॅटजीच्या दृश्टींतल्यान जर पळयलें जाल्यार हातूंत भितर सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो कितें हात आसा अशें दिसना. कारण सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें आफ्टर शाह कमिशन रिपोर्ट सेंट्रल गव्हर्मेंट खंय तरी ती एक पॅनीक तयार केल्ली आनी सगळो बोवाळ जाल्लो. आनी ताजे उपरांत जेन्ना आमी शेनवाराक रिपोर्टूय केल्लो की जो एक्शन टेकन रिपोर्ट आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो, तातूंत भितर ताणें खंयच कोणाचेर क्रिमिनल प्रोसिडींग्स बी कांयच सजेस्ट केल्ली नाशिल्लीं. करेक्टीव मेजर्स सजेस्ट केल्ल्यो, कांय सजेशन्स दिल्लीं, तितल्याचेर सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो एक्शन टेकन रिपोर्ट थांबिल्लो. म्हळ्यार इतली ड्रास्टीक वचपाची सोडूनच दी, जे दोशी आहात तांचेर FIR फायल करात, इतली सुद्दां वाक्य त्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या रिपोर्टां भितर नाशिल्लें. जेन्ना अशें जाता आनी जेन्ना ह्या ड्रास्टीक लेवलाचेर गव्हर्मेंट वता तेन्ना डेफिनेटली आय वूड से पर्रीकर एज अचीव म्हळ्यार एक तीर मे ऑलमोस्ट 3 शिकार जाल्यात. 3 शिकार म्हळ्यार पयली गजाल एनजीओक कांयच करपाक मेळचें ना, ओपोज करपाक मेळचना, कारण एनजीओ सांजे मागणी करताले, ती मागणी करून तांगे सभो सोंपता म्हळ्यार नोटिफिकेशन आयलां. तुवें म्हणलें तशें एनजीओस हें जालें. दुसरी गजाल, गव्हर्मेंट हॅज टेकन एन ऑपॉर्च्युनिटी टू स्टार्ट विथ अ क्लीन स्लेट. हाडात डॉक्युमेंट, व्हेरीफाय करया, मागीर पळोवया. तिसरी गजाल, दीस वील कॉर्नर सेंट्रल गव्हर्मेंट, दीस वील शुअरली कॉर्नर सेंट्रल गव्हर्मेंट. कारण सेंट्रल गव्हर्मेंट सद्याक सगळ्यो गजाली सेंटराक बसून करतालें. इवन MOFचे जे आरोप पर्रीकरान केल्यात इवन त्या बाबतींत सेंट्रल गव्हर्मेंट थंय बसून सगळ्यो गजाली करतालें आनी जेन्ना एक्चुअल कितें करपाचें हें येता तेन्ना हात वयर काडटाले. नाव पर्रीकर हॅज टेकन एवरीथींग इन हीज हँड्स. सीम्स लायक इट्स अ व्हेरी क्लियर मेसेज. पॉलिटिकली इफ यू स्पीक, इट्स अ व्हेरी क्लियर मेसेज टू द सेंटर. ह्यो मायनी गोंयांत आसात आनी ह्या मायनींच्या गोंयांत कितें करपाचें तें आपूण पळयतलो, तुमी आपल्या सांगपी कोण न्ही. इट्स दॅट क्लियर. प्रमोद, हातूंतल्यान एकच गजाल दिसता की एक फायनल क्वेश्चन हातूंतल्यान, इमिडिएट आतां जेन्ना मायनींग सिजन परत सुरू जावपाचो आसता आफ्टर रेन्स, त्या वेळार खंय तरी हें बॅन परत आयलां. ऑलरेडी इंडियेचो एक्सपोर्ट पडला, फक्त गोंयचो एक्सपोर्ट खंय तरी चालू आशिल्लो मायनिंगेचो. अशे वेळार तुका इम्पॅक्ट एकंदर समजा आतां फालच्यान इमिडिएट इम्पॅक्ट हो गोंयचे इकॉनॉमीचेर तुका कितें दिसता मायनींग बंद जालें की?
बॅड, व्हेरी बॅड. इकॉनॉमिक इम्पॅक्ट जर पळयलो एब्सोल्युटली बॅड. कारण लास्ट टायम जेन्ना स्टॅटिस्टिक्स काडिल्ल्यो तेन्ना तुगेलें ओवरऑल जी स्टॅटिस्टिक्स सांगताली की ऑलमोस्ट 2 लाख लोक मायनिंगाचेर निंबून आसात, तांची जीवन ताचेर चलता. अशी परिस्थिती भितर जेन्ना तूं मायनिंगच स्टॉप करता, नवीन एक्सट्रॅक्शन स्टॉप करता, इट्स अ बीग थिंग. फाल्यां गव्हर्मेंट जर व्हेरीफाय करपाक बसलें डॉक्युमेंट आनी ताजे उपरांत समजा कितें निर्णय जरी घेतलो, हो सगळो प्रोसेस कंप्लीट जाता म्हळ्यार डेफिनेटली टायम लागतलो. म्हळ्यार जो मायन्यूट क्लियरन्सीस असतात, बारीक बारीक क्लियरन्सीस असतात. आनी आतां जेन्ना गव्हर्मेंटानी ड्रास्टीक स्टेप घेतल्या, ती स्टेप घेतकीर डेफिनेटली वन थिंग इज क्लियर, गव्हर्मेंटाक फाल्यां कांयच एक्सक्यूज दिवपाक मेळची ना. सो आय थिंक आतां हाजे उपरांत जेन्ना पर्रीकार वता तेन्ना पर्रीकार मुखार वतना सगळी गजाली वॉटरटायट करून वतलो. एंड फॉर दॅट इट वील टेक टायम. हाऊ मच टायम नोबडी नोज. हांव सीएमा कडेन उलयतालो. आय स्पोक टू सम ऑफ द पीपल फ्रॉम मायनींग इंडस्ट्री ऑल्सो. नोबडी इज क्लियर. दे नो दीस इज द एक्शन. हाजे मुखार कितें जाता तें पळोवया. इट्स त्या स्टेजीचेर सद्या आसा. मुखार कितें जातलें कोणाकच कांयच खबर ना. इम्पॅक्ट ऑन द इकॉनॉमी वील बी डेफिनेटली बॅड. द मोर डिलेड इट गेट्स, the worse it becomes. That's it. थँक्स अ लॉट प्रमोद आमचे बरोबर आशिल्लो. प्रमोदान आतां जी खबर दिला त्या प्रमाण इमिडिएट सद्याक गोंयच्यो मायनी फालच्यान बंद जातात. गोंयच्यो मायनी बंद जातात. केन्ना सुरू जातल्यो कितें कांयच खबर ना. सरकारान 4-5 अधिकाऱ्यांक सस्पेंड केल्यात आनी गव्हर्मेंट इज गोईंग सिरियसली ऑन द मॅटर. NGOचोय एका वटेन दबाव वाडटा. इतल्याचेर आमी ह्या बुलेटिनांतल्यान एक बारीकसो विसव घेवया. मेळया विसवा उपरांत.